नमस्कार आणि योगकार तुमकां सगळ्यांक परत एकदा हांव सुरज नांद्रेकर गोंयकारपण ह्या चॅनलाचेर। आज आमचे गेस्ट आहा बाब राजेंद्र केरकर जस्ट कॅज्युअल ह्या कार्यक्रमात। राजेंद्र बाब केरकर ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन and he is a very famous environmentalist. आमी सगळे जाणात he has been taking up the mother issue besides the Goa's environment and all the issues relating to Goa. आज ही मुलाखत येवपाचो कारण म्हणजे there are various issues म्हणजे आता कोल जावं मादय जावं किंवा टायगर रिजर्व जावं ह्या सगळे प्रश्नाचेर गव्हर्मेंटाचो कितें मुवमेंट आहा एंड वॉट इज द प्रोग्रेस इन दीस होल इश्यू। राजेंद्र बाब नमस्कार आनी येवकार तुमकां। नमस्कार। सद्या गोंयान गाजता म्हणटा तो इश्यू कोल। सेंट्रल गव्हर्मेंटान परत हो इश्यू डबल ट्रॅकिंगाक दे आर गोईंग अहेड विथ इट आनी लोकांचो प्रोटेस्ट म्हणटा तो परत सुरवात जाल्या। आमच्या मातशें विवरांक सांगशी तूं वॉट एक्झॅक्टली इज गव्हर्मेंट डुईंग नाव आनी लोकांचो प्रोटेस्ट कित्या खातीर? आता गोवा सरकार जे आसा त्या गोवा सरकारान हेच्या पयलीं आपली स्पश्ट भुमिका घेतलेली ह्या प्रश्नाचेर की डबल ट्रॅकिंग जे करपाचें आसा गोंयच्या पट्ट्यान ते खरें म्हळ्यार आमचे महावीर अभयारण्य जे आसा मोलेंचें तर त्या अभयारण्याच्या अस्तित्वाक खंय तरी संकश्टां निर्माण जातली आनी ती संकश्टां निर्माण जाली जाल्यार पर्यायान गोंयच्या एकंदर अस्तित्वाक जायते आडमेळे निर्माण जाताले। आमची जीवनदायिनी जिका आमी खांडेपारची न्हंय म्हणटा किंवा जिका दूधसागर न्हंय म्हणटा जेचेर आमचो धबधबो आसा काटला आनी पायणा हांगांतल्यान काळी व्याघ्र राखीव क्षेत्रांतल्यान जें उदक येता तें आमकां दूधसागर म्हणून पळोवपाक मेळटा। आनी ह्याच दूधसागर किंवा खांडेपार न्हंयचेर गोंयच्या पेट आमचे फोंडा आनी पणजे ह्या वाठाराक जें पिवपाचें उदक मेळटा तें पिवपाचें उदक ज्या न्हंयतल्यान मेळटा त्या न्हंयचें अस्तित्व ह्या एकंदर प्रकल्पाक लागून संकश्टान सांपडटलें। कोळशाचो तुमी गव्हर्मेंटाचो प्लॅन सांगलो पूण हाचो दुश्परिणाम गोंयच्या एनवायरमेंटाचेर कितें म्हणून जातलो? गोंयच्या पर्यावरणाचेर तेचो निश्चित परिणाम जातालो जेन्ना कोळशाची वाहतुकीचें प्रमाण जें आसा रेल्वेच्या माध्यमांतल्यान वाडटालें तेन्ना स्पश्ट आसा की हेतूंतल्यान हवा प्रदूशण आसा जल प्रदूशण आसा ह्या सगळ्या गजालीक चालना मेळटली आनी एकंदर जेन्ना जल प्रदूशण वाडटा जेन्ना हवा प्रदूशण वाडटा तेन्ना त्या वाठारांतले वन्यजीव आसा त्या वाठारांत राबितो करपी लोक आसा तांकां तेचे अनिश्ट परिणाम भोगचे पडटा। हेच्या पयलीं वास्को शहरांतल्या मुरगांव शहरांतल्या लोकांक हे सगळे त्रास जे आसा ते भोगीत आसा ते आनी जेन्ना ती रेल्वे आमच्या म्हणजे कर्नाटकांतल्यान गोंयान भितर सरता तर तेन्ना त्या वाठारांत आसपी गांव काले कुळे जे आसा मोलें आसा ह्या सगळ्या वाठारांतल्या लोकांक हे त्रास जे आसा हे सोंसचे पडटा। ते जाणात की सरकार जरी सांगता परते परते की आमी पर्यटनाक चालना मेळपा खातीर किंवा हांगा गोंयान आनीक जे माल वाहतूक दुसरी माल वाहतूक जी आसा आर्थीक वेवस्थेक चालना दिवपी तर तेका जोड दिवच्या खातीर आमी हे जे डबल ट्रॅकिंग आसा ते करता म्हणून। पूण कशें आसा की लोकांचो विश्वास ना सरकारचेर की हेच्या पयलीं सरकार जे आसा ते अश्यो गजाली सांगत आयिल्ले आसा आनी मागीर भलत्योच गजाली लोकांच्या माथ्यार पडलेल्यो आसा आनी ताका लागून लोक हे सगळे भोगीत येयल्ले आसा आनी ताका लागून ह्या गजालीक लोक विरोध करता कित्याक तांकां भंय आसा की आपलें पर्यावरण आपलो सैम जो आसा हो नितळ आनी सोबीत उरचो। मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट काल दिलो की कोलाची कॅपेसिटी वाडोवची ना आनी कोला खातीर लँड एक्विजिशन जाना म्हणून। तर तुमकां दिसना की गव्हर्मेंटाचेर आमी ट्रस्ट दवरचो काय की फाटले तुमी आतां म्हटल्या प्रमाणे लोकांचो विरोध कित्याक आहा गव्हर्मेंट आपले उतराचेर ठाम रावंक ना म्हणून? कशें आसा की राज्य सरकार जे आसा हे केंद्र सरकारान जरी कसलोय प्रकल्प लादलो जाल्यार तांकां स्पश्ट सांगपाक जाय की बाबा हेतूंतल्यान आमच्या लोकांक अडचणी निर्माण जाताले। पयलींच प्रदूशणाचें प्रमाण जें आसा ह्या परिसरान वाडलेलें आसा आनी
जो मेरेन मुख्यमंत्री आपल्या उतराचेर ठाम रावना हेच्या पयलीं जे आदले मुखेलमंत्री आसले मनोहरबाब पर्रीकर तेंच्यांनी आपल्या कारकिर्दीन स्पश्ट केल्लें की डबल ट्रॅकिंग आपूण जावपाक दिवपाचो ना, कित्याक तांकां खबर आसलें की कशा पद्दतीन त्याचे अनिश्ट परिणाम हांगासल्या सैमाचेर हांगासल्या पर्यावरणाचेर जातले म्हणून. तर तशी भुमिका सरकारान जर स्पश्ट घेतली जाल्यार म्हाका दिसता की लोकां भितर जो संभ्रम निर्माण जाला तो पयस जावप शक्य आसा. जो मेरेन सरकार आपली भुमिका घेवन ठाम रावना तो मेरेन असले विशय जे आसा हे परते परते ताका चालना मेळत रावतली. राजनबाब, हे आतां कोलाचो ट्रान्सपोर्टेशन जो जातलो किंवा आतां जो जाता ताचो मांडवी आनी जुवारी नदीचेर कितें इफेक्ट जाता? आतां विशेषता मांडवी आनी जुवारी ह्यो न्हंयो ज्यो आसा तर त्या न्हंयांच्यो उपन्हंयो आसा. म्हणजे जेन्ना ही रेल्वे कर्नाटकांतल्यान भितर सरता तेन्ना खांडेपार न्हंय लागता. त्याच्या उपरांत ताका बाकीच्यो ज्यो न्हंयो आसा म्हणजे ज्यो म्हादय किंवा जेका आमी मांडवी म्हणटा त्याच्याशी संबंधीत ज्यो न्हंयो आसा तांकां लागता. त्या शिवाय मागीर फुडल्या वाठारांत जेन्ना ती मडगांव किंवा आमच्या कुळेच्यान फुडें जेन्ना येता रेल्वे तर त्या माध्यमांतल्यान हांगासल्यो ज्यो जुवारी न्हंय आसा, जुवारी न्हंय आमकां खबर आसा की सावड्डे जो सांग्यातलो सांगे सावड्डे कुडचडे हो जो वाठार आसा तर थंय ती जुवारी न्हंय लागता. आनी त्या जुवारी न्हंयचें अस्तित्व जें आसा हेच्या पयलींच मिना खणीच्या एकंदर प्रदुशणाक लागून संकश्टान येयल्लें आसा. सरकार कशें आसा की लोकांनी हें सगळें अनुभवलेलें आसा की कशा पद्दतीन गाळ जो आसा, मिनरल ओर जे आसा जे आमच्या बार्जींतल्यान वयताले ते कशें नुकसान करपाक लागलेले आसा जलस्रोतांचे ते लोकांनी पळयलेले आसा. आनी मागीर रेल्वेच्या माध्यमांतल्यान जरी आमी सांगता की ते सामके वेवस्थीतपणे पॅक करून व्हरताले अशें जरी सांगतात परते परते तरी लोकांनी हे हवा प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण, जल प्रदूषण हे अणभवलेलें आसा. आनी आमच्यो जिवनदायिनी मांडवी आनी जुवारी ह्यो दोनी ज्यो न्हंयो आसा तेचेर गोंयच्या समाजाचें अस्तित्व अवलंबून आसा. तर तांकां आडमेळे निर्माण जाताले अशे प्रकल्प जेन्ना आमी प्रदूषणकारी चालनाक लायतात तेन्ना. रन सर, तुमी म्हादय जो आमची केस सुप्रीम कोर्टान आसा तातूंत तुमी सारके इनवॉल्व आसले त्या केसीन आनी तुमी एक प्रोटेस्टूय लेड केल्लो म्हादय बचाव अभियान. आनी सद्या म्हादयची स्थिती कितें, स्टेटस कितें, वॉट एक्झॅक्टली इज हॅपनिंग? कित्याक आमकां सुप्रीम कोर्टाची आजून हियरींग जायना. स्टेट गव्हर्मेंट इज नॉट व्हेरी क्लियर वॉट इज द हॅपनिंग, वॉट इज द स्टेटस. आनी वयल्यान कर्नाटका आमकां केन्ना मदीं मदीं न्यूज जाता कर्नाटका इज स्टील गोईंग ऑन हेड विथ द प्रोजेक्ट. आतां कशें आसा की म्हादयच्या प्रश्नाचेर हाच्या पयलीं जेन्ना अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री आसले तर त्या वेळार 2002 कर्नाटकाक एक परवानगी दिल्लेली आनी ती परवानगी म्हणजे 7.56 TMC फीट उदक जें आसा तें वळोवन मलप्रभेन व्हरपा खातीर. आनी त्या वेळार जे गोंयचे मुख्यमंत्री आसले मनोहरबाब पर्रीकर हांच्यांनी प्रधानमंत्र्यां कडेन सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ हेलें आनी शिष्टमंडळ हेल्या उपरांत ते जे पत्र दिल्ले ते स्थगीत दवरले. पूण पत्र जरी स्थगीत दवरले तरी कर्नाटकान 2 ऑक्टोबर 2006 पासून कणकुंबी हांगासर आपल्या प्रकल्पाचें काम सुरू केलें. जी कळसा न्हंय, कळसा नालो जेका आमी म्हणटा, जेचो उगम रामेश्वर मंदिरा कडेन कणकुंबी हांगा जाता, तो उगम जाल्या उपरांत एक छपरावयलें उदक जें आसा रामेश्वराच्या देवळाचें ते कळसाचो उगम जाता आनी सुर्लाच्यान ते म्हादय मांडवीच्या माध्यमांतल्यान अरबी सागरा कडेन वयता. तर दुसरें उदक जें आसा दुसऱ्या छपरा वयलें ते मलप्रभा न्हंयचो उगम जाता आनी मागीर कुडल संगम हांगासर मलप्रभा न्हंय जी आसा ती कृष्णेक मेळटा. तर कर्नाटकान कितें केलां की कणकुंबी हांगासर कळसा प्रकल्पा अंतर्गत आपलें काम जें आसा हें पुराय केल्लेलें आसा. आनी पावसाच्या दिसांनी उदकाचें वांटप जरी 2018 जालें तर तेच्या पयलींच कर्नाटकान उदक जें आसा हें वळोवन मलप्रभेन व्हरपाक ते यशस्वी जाल्लेलें आसा. ह्या संदर्भांत गोंय सरकाराक पयलीं हेची अदिबात जाणविकाय नासली.
मागीर हांवें हो विशय जो आसा तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कावन्सिलाच्या मिटिंगेन तेन्नाचे राज्यपाल भारतवीर वांचू हांच्या समोर मांडलो तेन्ना सरकारान त्या संदर्भान डिजओबिडियंट पिटिशन फायल केलें. मागीर आतांचे जे मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी जे निकाल अंतीम निवाडो जो आसा तो लवादान दिल्लो आसा, तर त्या लवादान 3.9 TMC फीट उदक जे आसा हे कर्नाटकाक दिला, 1.33 TMC फीट उदक जे आसा ते महाराष्ट्राक दिल्लें आसा आनी 24 TMC फीट उदक जे आसा हे गोंयांक दिल्लें आसा. पूण कर्नाटकान कितें केलां की कणकुंबीचें काम जे आसा कळसाचें तें पुराय जाल्लें आसा आनी आतां फुडलें काम करपा खातीर तेंच्यांनी आपली तयारी जी आसा ही चालू दवरलेली आसा. आनी खानापूरच्या लागसार जो नेर्शे गांव आसा त्या नेर्शे गांवान जो भंडुरा नालो आसा, तर तो भंडुरा पाट सिंगूर हे सगळे नाले जे आसा तेचें उदक जे आसा हें वळोवन मलप्रभेन व्हरपा खातीर प्राथमीक सर्वेक्षण जें आसा आनी फॅब्रिकेशन युनीट जे आसा पायप मॅन्युफॅक्चरींग तेची सुरवात जी आसा ही नेर्से गांवांत जाल्लेली आसा. सरकारान आपलो म्हणजे हांवें जेन्ना विशय हो मांडलो तेन्ना सरकारान आपलो अधीक्षक अभियंता ह्या वाठारांत धाडून तेणी ह्या संदर्भातली आपली पळोवणी जी आसा अहवाल जो आसा हो सरकाराक सादर केल्लो आसा. आतां कितें आसा की ह्यो सगळ्यो याचिका ज्यो आसा ह्यो याचिका सर्वोच्च न्यायालया समोर सरकारान मांडल्या. कर्नाटकानूय आपली याचिका मांडलेली आसा, महाराष्ट्रानूय मांडलेली आसा. पूण कितें जाल्लेलें आसा की 2018 जेन्ना हो निकाल दिलो आनी तेच्या उपरांत म्हादय प्रवाह प्राधिकरणाची स्थापना जाल्लेली आसा आनी प्रवाह प्राधिकरण जें आसा त्या प्रवाह प्राधिकरणान निपक्षपातीपणान ही सगळी जे इम्प्लिमेंटेशन आसा तें करपाक जाय आसलें. पूण प्रवाह प्राधिकरणाचो एकंदर आमी वाटचाल पळयली जाल्यार त्या एकंदर प्रवाह प्राधिकरणाच्या बैठकीन आमचो गोंयचो प्रतिनिधी आसा हो अपयशी थारता. कित्याक बऱ्याच फावटी IAS ऑफिसर जे आसा जे दिल्लीच्यान येता तांकां नासता सोयर सुतक गोंयच्या अस्तित्वाचें गोंयच्या प्रश्नाचें आनी तो विशय समजून घेवपाक तांकां तितकी सोपी गजाल न्हू. कितले जरी IAS ऑफिसर हुशार आसले तरी हेच्या पयलीं गोंयच्या संदर्भान गोवा सरकार मुख्यमंत्री आमकां एक सांगता की प्रवाह प्राधिकरणाचें कार्यालय गोंयांत जालें आनी ताका लागून गोंयकारांक तेची म्हणजे फायदो जातालो म्हणून. पूण म्हाका दिसता की तेचो कांयच फायदो जो आसा तो गोंयांक जावंक ना आनी प्रवाह प्राधिकरणाचे जे सगळे जे अधिकारी आसा जे प्रमुख आसा ते खंय तरी हो विशय जो आसा म्हणजे गोंय सरकार सांगता की बाबा पावसाच्या दिसांनी तुमी कणकुंबी चला आनी थंय जे उदक वळोवन जे आसा मलप्रभेन वयता तेची पळोवणी करा. फाटले फावट पळोवणी जाली ह्या जे प्रवाह प्राधिकरणान आसा गोंयच्या सुचनेचेर गोंयच्या पत्राची मात लेगीत दखल घेवंक ना. म्हणजे अशें सद्या चल्लेलें आसा की उदक जें आसा हें मलप्रभेन वयता आनी त्या वाटेन भांडुराचें काम जें आसा हें फुडें रेटपा खातीर कर्नाटक सर्वतोपरी प्रयत्न करता. कित्याक तेंचे मुख्यमंत्री जे आसा सिद्धरामय्या हांच्यांनी आनी उपमुख्यमंत्री आसा DK शिवकुमार हांच्यांनी आपली भुमिका आसा ती स्पश्ट केल्लेली आसा आनी पयशाची तरतूद आनी बाकी सगळें काम फुडें व्हरपा खातीर जे कितें परवानगी लागता त्यो परवानगी नेटान घेवपा खातीर तेंचे यत्न सुरू आसा. रन सर आमी प्रवाहाचें उलयता. प्रवाह हो जो इस्टॅब्लीश करचे पयलीं ताचे पयलीं गोवाची केस सारकी स्ट्रॉंग दिसताली. प्रवाह जातकूच खंय तरी आमी वीक पडल्या कशें दिसना. कशें आसा की प्रवाह जेन्ना स्थापन जाता प्राधिकरण तेन्ना त्या प्राधिकरणाच्या बैठकीन गोंयच्या जो प्रतिनिधी आसता तेणी आपली भुमिका जी आसा ही स्पश्टपणान मांडपाक जाय. हांवें जे आतां सांगलें की आमचे प्रतिनिधी जे आसात तांकां तें खबर नासता. जर आमच्या गोंयच्या मातयेंतलो म्हणजे तुमी म्हणूंक सोदता की IAS ऑफिसर सोडून लोकल ऑफिसर्स घालूंक जाय. लोकल ऑफिसर घालपाक जाय. कशें आसा न्हू लोकल ऑफिसर जांकां ज्ञान आसता त्या विशयाचें तांकां लोकल आतां गोंयांत कशें आसा की WRD म्हणून जे खातें आसा न्हू तांकां आमच्यो कितल्यो न्हंयो आसा म्हणजे जर आमी क्विज कॉम्पिटिशन घेत न्हू तुमी मुद्दम एक दीस घेयात आनी आकस्मीकपणे तेंचे जे वरिश्ठ अधिकारी आसा तांकां न्हंया संदर्भान विचारात मागीर तुमकां कळटलें की तांकां कितें खबर आसा. तांकां खबर एकूच आसा की बाबा न्हंयांनी वचप आनी थंय बांदकामां करप त्यो नश्ट करप. आमच्यो न्हंये भितर ज्यो कितें गजाली चलता तेचेर तांकां सोयर सुतक ना. म्हणजे आतां कशें आसा की प्रवाह प्राधिकरण जे स्थापन जाल्लेलें आसा त्या प्रवाह प्राधिकरणा समोर किंवा सर्वोच्च न्यायालया समोर किंवा त्याच्या फुडें
आमचे जे लवाद आसा म्हादय पाणी वाटप लवाद ते अजून चालू आसा, कार्यान्वीत आसा. दर वर्सा ताका एक्सटेंशन मेळटा. तर त्याच्या फुडें आमची जी बाजू मांडपाक जाय ती फुडें कायदेशीर लढाई आसा आनी ती कायदेशीर लढाई यशस्वी करपा खातीर ना आमचे सरकार गंभीर, ना आमचे वकील गंभीर आनी ना ते खातें गंभीर. आनी ताका लागून हो विशय जो आसा हो एक लोडगे कशें गोंयच्या लोकांच्या गळ्यान पडलेले आसा. गोंयच्या लोकांचे पयशे जे आसा ते वचत रावताले, कोट्यांनी पयशे वचत रावताले. हेच्या पयलीं तुमी लक्षांत घेताले जाल्यार कळटा की कितलो पयसो आमी खर्च केला. ऑलमोस्ट 25-30 वर्सां जाली हे केसीक. हय ना, ह्या केसीक कशें आसा न्हू, ही केस जी आसा ती आतां जवळ जवळ 2 दशकां म्हणजे 2018 जेन्ना तो निकाल जालो त्याच्या उपरांत त्या विशयाक मातशें म्हणजे कळ्ळें की स्पश्ट जालें न्हू. लवादा समोर कितें गजाली स्पश्ट नासल्यो तेन्ना लवादा समोर आमी आमचे आक्षेप घेतलेले. लवादांनी त्या प्रश्नान कांयच हें करूंक ना, लक्ष घालूंक ना. आनी जेन्ना लवादान कणकुंबी हांगा भेट दिल्ली तर तेन्ना तेंच्यांनी कर्नाटकाक सांगलें बाबा तुमी हें जें काम चलयलां तें काम चलयलां ते त्याच्या संदर्भात तुमची भूमिका स्पश्ट करा म्हणून सांगली. तर त्या वेळार कर्नाटकाचे जे वरिष्ठ वकील आसले फली नरिमन तेंच्यांनी कितें सांगलें की आमी सद्या थंय कसलेंच काम करूंक ना आनी आमी पाणी जें आसा तें वळोवचें ना म्हणून सांगलेलें आसा. पूण कशें आसा हेच्या पयलीं जें काम केल्लेलें आसा तितूंतल्यान पाणी वयटा हें सगळें स्पश्ट जाल्लेलें आसा. तर ही आतां जी भुमिका आसा गोंय सरकार आपलो मुद्दो जो आसा म्हणजे पाणी वळयता हो मुद्दो जो आसा तो ज्या ताकदीन मांडपी आमचे वकील जाय ते आमच्या कडेन ती क्षमता ना. आमचे वकील आनी एकंदर ती टीम जी आसा तेंचो कार्यभार आमी जर पळयत कार्यपद्दती पळयत जाल्यार म्हाका खूब संशय येता. कित्याक ह्या लोकांनी ना ते म्हादयचे खोरें पळोवंक ना बाबा कळसा भांडुरा प्रकल्प खंय आसा कोणीच पळोवंक ना. पूण त्या अर्दान तेंचे वकील जे आसा वरिश्ठ वकील सद्या मोहन कतरके आसा तेंची टीम जी आसा ती टीम कितले फावटी त्या परिसरांत पावलेली आसा न्हू. हे खंयच्याय कणकुंबीच्या लोकांक विचारीत जाल्यार ते सांगताले की कशें आसा तुमकां पिवपाक उदक मेळटा न्हू, पिवपाक उदक मेळटा म्हूण तुमी चिंता कित्याक करता अशें गोंयांत सद्या जाल्लेलें आसा. जेन्ना हें पाणी ना जातलें कर्नाटकाक जे भोगचें पडटा आयच्या घडयेक ते जेन्ना आमच्या वाट्याक येताले येताले जर आमी अशाच पद्दतीन वागत न्हू जाल्यार म्हाका दिसता की हें चित्र जें आसा भयानक चित्र हें फुडें गोंयांत येतालें. आतां कशें आसा की आमी सगळे जाण बाटली बंद पाणी पियेता ताका लागून आमकां दिसता की पिवपाची गजाल आमकां हें उदक मेळटा, खंयची तरी कंपनी आमकां उदक दिता म्हणून आमकां कसलें उदक जरी मेळ्ळें तें प्रदुशीत आसूं नाजाल्यार तेतून विखारी घटक आसूं आमकां कितें पडलेलें ना. पण तुमकां कितें दिसता वकिलाचे तुमी आतां उलयले तुमकां दिसता की आत्माराम नाडकर्णीक चेंज केलो तेन्नाच्यान कितें डिफरन्स जाला म्हणून केसीक? कशें आसा की आत्माराम नाडकर्णी किंवा आतांची टीम जी आसा तेंची हांव तुलना करिना. पूण ज्या ताकदीन ते विशय मांडपाक जाय आसले आत्माराम नाडकर्णी जेन्ना एडवोकेट जनरल आसले आनी ते जेन्ना आमच्या गोंयची भुमिका मांडटाले लवादा समोर तर त्या वेळार तेंच्यांनी स्पश्ट आदेश दिल्लो स्पश्ट सांगलाले की एकूय कर्नाटकांतलो अधिकारी जो आसा तो म्हादयच्या भितर गजालीन लक्ष दिवपाक जायना. आतां पळयात विळखत पडलेलो आसा. हेच्या पयलीं जवळ जवळ 2 वर्सां कर्नाटकांतल्या लोकांचो अधिकाऱ्यांचो विळखो पडलो आनी ते कशा रितीन गोंयची ही आमकां जी आमची केस आसा ती कशी वीक जातली ह्या दृश्टिकोनांतल्यान ते लोक प्रयत्न करतात. तांकां कशें आसा ते दुश्काळग्रस्त प्रदेशांत येयल्लेले आसा आनी खंयचो मनीस जेन्ना एखाद्या भुमींतल्यान येयल्लो आसा ताका आपल्या भुमी विशयी प्रेम आसतालें आसपाकूच जाय. सो म्हणटा तुमी हे अधिकारी म्हणटा ते WRDन आहा ते कर्नाटकाचे? हय कर्नाटकाचे WRDन अधिकारी आसा. सरकाराक आमी मेळोवन म्हणजे हांव तर प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्याक मेळोवन सांगलाले की अशे जे सामके बेभरोशाचे अधिकारी आसा जे गोंयांत रावता गोंयच्या पयशांचो मालमत्तेचो उपयोग करता आनी फावर जो आसा तो कर्नाटकाक करता तेंचेर खंय तरी तुमी नजर दवरा. ती नजर दवरपाचें काम जें आसा तें जायना आनी ताका लागून हो जो प्रश्न जो आसा हो तेचे घोंगडे सगळे भिजत पडलेले आसा. ओके सर आमी जेन्ना म्हादयचे उलयता तेन्ना आनीक एक मदीं न्यूज आयली की बातमी आयली की महाराष्ट्रानूय वेडी डॅमाचेर काम स्टार्ट केलां आनी
तुम्ही आमच्या प्रेक्षकांक सांगू शकता की म्हादईचो जो बंडुरा डॅम आणि विर्डी डॅम हे खुबशे लोकांक खबर ना एक्झॅक्टली कितें डिफरन्स. आतां कशें आसा की कर्नाटकान कणकुंबी हांगासर जे काम केलां थंय धरण बांदूंक ना तेंच्यांनी, पूण तेंच्यांनी अशी कालव्यांची म्हणजे भूगर्भ कालवे आनी उगडे कालवे अशा रितीन रचलेले आसा की तितूंतल्यान आपोआप उदक पावसाच्या दिसांनी वयता. आतां तेच तांकां किततो जो आसा तो निर्शें गिरोवपाचो आसा. पूण 2006 जेन्ना हें काम सुरू जालें कर्नाटकान केलें तर त्याच संदीचो फायदो घेवन आमी सांगताले की महाराष्ट्राक तुमी भितर घेवं नाका म्हणून, पूण ते महाराष्ट्र सरकाराक गोंयांक दिसलें की आमकां ते मदत करताले म्हणून. पूण महाराष्ट्र सरकारान आपणाक कसो बाबा कृष्णा न्हंयचें उदक ज्यादा मेळटालें हाच्या खातीर कर्नाटका वांगडा हात मेळोवणी केली आनी ताका लागूनच आतां तांकां ह्या प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे एकंदर ह्या सगळ्या हो जो प्रश्न निर्माण जालो तर तेतूंतल्यान 1.33 TMC उदक तांकां मेळ्ळेलें आसा. पूण हेच्या पयलीं 2006 कर्नाटकान काम सुरू केलें आनी विर्डी हांगासर कट्टिका नाला जे आसा ह्या कट्टिका नाल्याचें अस्तित्व तेंच्यांनी नश्ट केलें आनी जी हलतर नदी म्हणजे चोल्ला आमी जर गांवांत गेले थंय कर्नाटक हलतर प्रकल्प बांदपाक सोदता, हलतरा न्हंयचेर धरण बांदपाक सोदता. मागीर ही हलतर न्हंय जी आसा ती 147 मिटरा वयल्यान सकयल उडी मारता आनी ह्या चोल्ला घाटांतल्यान आमकां तो वज्रा सकला धबधबो मेळटा पळोवपाक. तर तो वज्रा सकला जे तें उदक येता विड्डे गांवांत थंय महाराष्ट्र सरकारान एक धरण जें आसा तें बांदून पूर्ण केल्लेलें आसा. बहुतांश जवळ जवळ 80% वयर काम तेंचें पुराय जाल्लेलें आसा आनी ताका लागून आतां उरलेलें काम जें आसा हें करपा खातीर महाराष्ट्र सरकारान प्राधिकरणा कडेन परवानगी मागलेली आनी ती तांकां परवानगी जी आसा ती त्या दृश्टिकोनांतल्यान मेळ्ळेली आसा. आनी तांकां आतां पर्यावरणीय दाखले जे आसा ते आमकां घेवपाची गरज ना अशें सांगता. पूण आमी विसरपाक जायना की भारत सरकारचो जो वन्यजीव संरक्षण कायदा आसा तर तेच्या माध्यमांतल्यान म्हादय अभयारण्य हे केवळ 3 किलोमीटर अंतराचेर आसा आनी तेंच्यांनी तो परवानो जो आसा पर्यावरणीय आनी वन्यजिवाच्या नदरेंतल्यान परवानो जो आसा तो घेवप बंधनकारक आसा. आनी एकंदर महाराष्ट्र सरकार जे आसा हें आनी गोंय जें आसा गोंय सरकारान फाटले फावट स्पश्ट केल्लेलें आसा की तें धरण जें जालें महाराष्ट्राचें जाल्यार आमकां तेजे फायदो जातले म्हणून. म्हाका दिसना की तेचो कांय फायदो जातालो, कारण हेच्या पयलींच आतां जर परिस्थिती आमी पळयत सांखळी आमचो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा, पडोशे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा ज्या प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान सत्तरी दिवचल आनी बार्देसांतल्या लोकांक पिवपाचें उदक मेळटा त्या सगळ्या लोकांक आतां हेच्या फुडें आडमेळ निर्माण जाताले. हितून मातूय दुबाव ना. आमकां तिळारीचें उदक मेळटालें, तिळारी प्रकल्प जाल्या उपरांत सरकार सांगतालें आनी जेन्ना जेन्ना अस्नोडा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा ताका कमी पडपाक लागलें उदक तेन्ना मनोहर पर्रीकर जे मुख्यमंत्री आसले तर त्या वेळार आमठाणे धरण जालें. आमठाणे धरण बांदूनय उदक पावना अशें सरकाराक दिसलें म्हणून सरकारान साळांतलें जें उदक आसा गोडें उदक तें वळोवन व्हरपा खातीर पायपलायन घातली आनी आमठाण्या कृत्रीम रित्या उदक व्हरप सुरू केल्लेलें आसा. एकंदर तें सुद्दां उदक जें आसा व्हरता आसतना प्रचंड अडचणी निर्माण जातात. दुसऱ्या अर्दान महाराष्ट्र सरकारान सासोली हेदूस हांगासर एनिकटाचें बांदकाम केल्लेलें आसा. त्या अर्दान फुकेरी हांगासर दुसरें नवीन धरण बांदपाचे प्रयत्न आसा. म्हणजे अशें कशें म्हणजे ह्यो जे प्रकल्प आसा ते प्रकल्प महाराष्ट्र सरकार रेटीत आसा आनी आमची भुमिका ह्या संदर्भात स्पश्ट नसल्या कारणान आनी आमच्या कडेन ह्या सगळ्या आमच्या नैसर्गिक साधन संपत्ती संदर्भात गोंयान खूब निरक्षरता आसा जेका आमी एनवायरमेंट इलिटरसी म्हणटा. पण हे क्वेश्चन आतां हे जो म्हादयचो हे आसा सर टायगर रिजर्व जर आमी डिक्लेअर केलो जाल्यार हाजो कितें सुटावो जातलो? कशें आसा टायगर रिजर्व जो आसा म्हणजे एखादो प्रदेश जो आसा तो व्याघ्र राखीव क्षेत्र केन्ना घोशीत करता जेन्ना त्या वाठारान वागांचो राबितो आसा हें स्पश्ट जाल्लेलें आसा. आतां 2022 ह्या वर्सा आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यांनी जे नॅशनल टायगर कन्जर्वेशन ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी जे टायगर सेन्सस केली तेचो अहवाल जाहीर केलेलो आसा आनी देशाचे पंतप्रधान सांगता की म्हादयच्या वाठारान 5 वागांचें अस्तित्व आसा. आनी आमच्या गोंयान जेंचें सरकार आसा जेंचो नेता तो सांगता त्या सरकारान हे सगळे गजाली मानून घेवन आमकां गोंयांक
म्हादई व्याघ्र क्षेत्र करून दिवप हे गरजेचें आसा. आतां म्हादई व्याघ्र क्षेत्र जाल्या उपरांत कर्नाटकाच्या एकंदर प्रकल्पाक जायते आडमेळे निर्माण जाताले. आतां कर्नाटक सरकार आपलो प्रकल्प जो आसा तांकां पर्यावरण आनी वन्यजीवाच्या नदरेंतल्यान परवाने जे आसा ते फाटले फावट दिल्ले. मागीर सद्याचे मुख्यमंत्री आसा तेंच्यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ जे आसा ते दिल्ली येले आनी हांवूच तेतून आसलो. हांवें तेन्नाचे जे पर्यावरण मंत्री आसले प्रकाश जावडेकर हांच्या लक्षांत हाडून दिले की बाबा तुमी जर म्हणजे एकंदर अभ्यास न करता जर दिशात तांकां परवानगी जाल्यार ते खूब आमकां म्हारग ठरताले म्हणून सांगलें. पूण गोवा सरकार अजून पासून ते टायगर रिझर्वाचेर कित्याक गोवा सरकारान त्या वेळार कितें केलें की टायगर कॉरिडॉर म्हणून शब्द घातलो आनी तांकां परवानगी दिवंक जायना कर्नाटकाक म्हणून सांगलें. आयज टायगर कॉरिडॉर ह्या शब्दाचेरूच अजून मेरेन कर्नाटकाक ना हरकत दाखलो पर्यावरणाच्या आनी वन्यजीवाच्या नदरेंतल्यान मेळोंक ना. म्हणजे टायगर कॉरिडॉराच्या मुद्द्याचेरूच तांकां अजून मेळोंक ना. जर टायगर रिझर्व जाय जाल्यार कितें जावंक शकता हेचो आमी विचार जर केलो जाल्यार आमच्या लक्षांत येतालें की टायगर रिझर्व जालो जाल्यार तेचे फायदे गोंयच्या 70च्या लोकांक त्रास जातलो अशें म्हणटात. आतां 70च्या लोकांक त्रास जातालो अशें जे परते परते सांगले वयता ते पुराय चुकीच्यो गजाली आसा. कशें आसा की तुमकां रानां काबार करून जर तुमकां शेती बागायतीचो विस्तार करपाचो आसा जाल्यार तुमी पिवपाचें उदक जें आसा तेचेर पाणी सोडपाक जाय. तें तुमकां मेळचें ना. तुमकां प्राणवायू मेळपाक जर जाय जाल्यार रानां सुरक्षीत दवरपाक जाय. म्हणून लोक जे आसा त्या सगळ्या गांवांनी रस्ते गेल्लेले आसात. त्या सगळ्या गांवांनी वीज पुरवठाची सोय आसा. त्या सगळ्या गांवांनी लोकांचे दैनंदीन वेव्हार जे आसा हे निर्धोकपणी चलत येयल्लेले आसा. गाडयो वयता सगळे वयता आनी कसले निर्बंध ना. गेटी ज्यो आसा त्यो गेटी सुद्दां आसा त्यो गांवाच्या भायर आसा. एंटी पोचिंग कॅम्प ना. म्हणजे अशें ना की जे चित्र उबें केलें वयता की बाबा टायगर रिझर्व जालो मी मागीर ह्या सगळ्या लोकांक भायर काडटले म्हणून. कारण टायगर रिझर्वान कोर एरिया आसता. ही कोर एरिया जी आमी म्हणटा ही कोर एरिया ज्या वाठारान मनुष्य वस्ती ना तोच वाठार कोर एरिया जावचो हाच्या खातीर आमी प्रयत्न करीत आसा आनी सरकाराक ते मांडलेले आसा. आनी म्हणून कशें आसा की टायगर रिझर्व जालो म्हणून तेचे अनिश्ट परिणाम ह्या सगळ्या भागाचेर जाताले हें पुराय चुकीचें आसा. NTCN एक रिपोर्ट दिल्लो की टायगर रिझर्व जावचो गोंयान म्हणून, पण ताजेर अजून कांयच गव्हर्मेंटाची दखल ना. हय, हांवें ह्या संदर्भान गोंयचें वन खातें आसा तेंच्या कडेन म्हायती हक्काच्या माध्यमांतल्यान म्हाका म्हायती दिवची म्हणून सांगलेली. पण मजा म्हणजे नॅशनल टायगर कन्जर्वेशन ऑथॉरिटीन जो रिपोर्ट जो आसा तो सादर केलेलो आसा गोंय सरकाराक वन खात्या कडेन सादर केलेलो आसा. पूण म्हाका जी RTIच्या अंतर्गत म्हायती दिल्या तितून स्पश्ट केल्लेलें आसा की आमकां खबर ना खंय आसा तो. म्हणजे अशा प्रकारचें धोरण म्हणजे अशी हांगासर सावल्यांचो खेळ जो आसा हो सगळो सुरू आसा. आनी ताका लागून सरकार जे आसा हे ह्या प्रश्नाचेर आपालिपा करीत आसा आनी ताकाच लागून वन खातें जें आसा हे आतां दुर्बल जाल्लेलें आसा राजकीय हस्तक्षेपाक लागून. आनी ते वाघांचें संरक्षण जावपाचें संवर्धन जावपाचें ह्या नदरेंतल्यान कांयच उपाय योजना जी आसा ती करपाक सुद्दां फाटीफुडें करता. सर, एनवायरमेंटाचेर जेन्ना आमी उलयता सद्याच्या काळांत जे आतां नॉर्थ इंडियाक हिमाचल उत्तराखंड जम्मू काश्मीर जे फ्लड्स जाले आनी एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जो जाला डिवास्टेशन एक्चुअली म्हणत जाल्यार तुमी खंय पळयता की गोंयानूय अशें कन्स्ट्रक्शनान इलिगल कन्स्ट्रक्शन इतलें वाडल्या कोस्टल लायनीक किंवा आमच्या न्हंये कडेन. असो जर केन्ना आमकां क्लाउड बस्ट आनी जेन्ना फ्लड जाले जाल्यार गोंयान कितें हालत जातली? तुमी कल्पना करा की वास्को जे आसा वास्को सद्या पावसाचे वृश्टी जावप कितले प्रमाण वाडला. आतां अशीच जर ढगफुटी सड्यार जाली अशीच जर ढगफुटी जुवारी नगर जाली जाल्यार कितें परिस्थिती जातली. तुमच्या लक्षांत येतालें की जे जुवारी नगरचे पयलींचे पठार आसले मुरगांव म्हणजे जेका आमी मुरुमाचो फातर म्हणटा हेतून समृद्ध ग्रेस्त आसलेलो गांव म्हणजे मुरुम ग्राम म्हणजे मुरगांव. आयज परिस्थिती पळयात. आतां मुरुम ग्राम लोकांक नाका. लोकांक मुरमाचें फातर नाका. मुरमाचें फातर कित्याक जाय? मुरमाच्या फातराचेर जेन्ना उदक पडटा तेन्ना तें जमनीन वयता आनी तेतूंतल्यान आमच्यो बांयो आमचे झरे आमचे तलाव जे आसा हे रिचार्ज जाता. आतां कितें जाल्लेलें आसा सगळ्याक थंय घरां जाल्लेलीं आसा. फाल्यां जर ढगफुटी जायत ढगफुटी वेळार अतिरिक्त उदक जें आसा तें उदक वयतालें खंय रावतालें खंय उदक.
हेचो सरकार विचार करिना. आनी जी परिस्थिती हिमाचलान जाल्या, जी परिस्थिती सद्या जम्मू काश्मीरान जाल्या, जी सद्या परिस्थिती आमकां आफ्रिकेन पळोवपाक मेळटा. आफ्रिकेन तर हजारभर लोक जे आसा ते सद्या गायब जाल्लेले आसा. कितलींशीं घरां जी आसा ती नश्ट जाल्लेली आसा. हेच्या पयलीं गोंयांतल्या म्हादय अभयारण्यान आमचो जो आंब्याचो गवळ जो गांव आसलो, म्हणजे आमच्या पुर्वजांचो गांव साटरे हो आमच्या पुर्वजांचो, मागीर आमचे पुर्वज गेले आनी आंब्याच्या गवळान वचून रावले. तर तो आंब्याचो गवळ गांव जो आसा पुराय गांव नश्ट जाल्लो आसा. थंय भूस्खलन लँडस्लायड जालें. सरकारान तो रिपोर्ट केलो आनी तो सरकारान त्या रिपोर्टाचेर खरें म्हणजे आमच्या विधानसभेन तेचेर चर्चा जावपाक जाय आसली. कोणी चर्चा करूंक ना. आनी ह्या लँडस्लायडाचेर बाबा ढगफुटी जाता जाल्यार त्या ढगफुटी जाल्या उपरांत कितें उपाय योजना करपाक जाय तेच्या संदर्भान येवजणी जी आसा, नियोजन जें आसा हें करपाच्या नदरेंतल्यान आमी अपयशी ठरलेले आसा. आतां नॅशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रॅटजी एक्शन प्लान ह्याच्या अंतर्गत हवामान बदलाचेर आमच्या सरकारान म्हणजे पर्यावरण खात्यान अहवाल केल्लो आसा. ह्या अहवालाची चर्चा जी आसा, एकंदर तेंच्यांनी जे उपाय योजना सुचयल्ले आसा तेचेर जर गंभीरपणान अभ्यास जर जायत जाल्यार निश्चितपणान हे प्रश्न जे आसा ह्या प्रश्नांक आमी समर्थपणेन कशें बाबा फुडें वचप हें शक्य जातालें. आयज पेडण्यान तुमी पळयला की महामार्ग काडला पूण परतो परतो महामार्ग तेका आडमेळें निर्माण जाता. तेच तुमकां विचारूंक सोदतालो की महामार्गाचेर जे जाला ताजे मागीर त्या चोरला घाटार आमी जर पळयता, अनमोड घाटार पळयता, येयल्ल्या दिसा आमी आयकतात की लँडस्लायड जाता. इज इट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वॉर्मिंग काय इज इट बिकॉज ऑफ द कन्स्ट्रक्शना खातीर, लार्ज स्केल कन्स्ट्रक्शन? आतां कशें आसा की आमी चोरला घाटाचे पळयत परिस्थिती जाल्यार चोरला घाट हो पर्यावरणीय संवेदनक्षम आसा. हेच्या पयलीं जवळ जवळ 25 वर्सां पयलीं थंय वन खात्यान मोठ्या प्रमाणात अकेशिया मॅन्जिनियम, अकेशिया ऑरिकुलस, युकालिपतस हेंची लागवड केली. तर ही लागवड केल्या उपरांत आमचे जे स्थानीक जंगल आसा, हे स्थानीक जंगल जे आसा ते झाडां झोपां जी आसा ती त्या परिसरांतल्या जंगलाक, त्या परिसरांतल्या मातयेक, त्या परिसरांतल्या वाठाराक सुरक्षीत दवरता. आतां आमी हो रस्तो काडटा आसतना सरकारान कितें केलें की आमी रस्तो काडटा आनी रस्त्याच्या दोनूय सायडीक आमी झाडां लायतले म्हणून सांगलें. तशा पद्दतीन सरकारान झाडां लायलीं. पूण ही झाडां कसली लायलेली आसा? ही परदेशी झाडां लायल्या. आतां परदेशी झाडां जेन्ना लायता तेन्ना त्या रस्त्याक सावली जरी मेळटा अशें आमी म्हटलें तरी रस्तो जो आसा तो सुरक्षीत उरना. आयज परते परते लँडस्लायड जाता, परते परते ट्रक पसळटा, परते परते रस्तो बांदलो जाल्यार ताका खड्डे पडटा आनी चोरला घाट एक आतां पूर्ण रितीन तो अनसेफ ठरलेलो आसा. आनी कशें आसा की बाबा तुमी एक घाट जो आसा म्हणजे मोले घाट जो आसा तो 4 लेन तो रस्तो आसा. त्या रस्त्या वयल्यान तुमी वाहतूक जी आसा ती आतां कितलींशीं वर्सां सरकार सांगत आसा की तितूनसून आमी वाहतूक सुरू करतले म्हणून. येदे व्हडल्या पर्यावरणाचो इबाड केला आनी गेली कितलींशीं वर्सां जी आसा तो घाट जो आसा तो पुराय तरेन अनसेफ जाल्लो आसा. आतां सरकार कितें म्हणटा की वचपाक येवपाक वाट ना, तांकां दुसरो म्हणजे कारवारच्यान येयात म्हणून सांगल्यात. पूण हे सगळे ट्रकवाले जे आसा ते मोठे चाप्टर आसा, तांकां 40 किलोमिटर कमी पडटा म्हणून ते चोरला घाटान येता. आनी रातच्या वेळार थंय मल्टी एक्सल जे गाडयो आनी ट्रक हेंचे कितें शिगमो चल्ला न्हू तो जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसना की चोरला घाट तें जंगल उरतालें काय म्हणून. आनी ते आमचे जे अंजुणें धरण आसा तेच्या अस्तित्वाक प्रश्न निर्माण जाला. सरकार ह्या सगळ्या गजालीचेर गंभीरपणान पळयना. दुसऱ्या अर्दान आमचे जो आंबोली घाट आसा तोय अनसेफ जाल्लो आसा. म्हणजे सगळे वटेन आतां कुंडी जावन जे आसा तेतून एके वटेन आमी म्हणटा की महामार्गाचो विस्तार जाता, दुसरे वटेन म्हणटा की आमी रेल्वे हाडूंक सोदता. आनी तुमी हाडूंक कितें सोदता? उदरगत करताले जाल्यार शाश्वत रित्यान करपाक आमकां खूब पर्याय उपलब्ध आसा. आमी ते पर्याय जे आसा ते अजिबात तेचें अवलंबन करिना. आनी ज्या पद्दतीन आमी हो उदरगतीचो घोडो जो आसा तो दामटयता ते पळयत जाल्यार की हितूंतल्यान आमकां जायते आडमेळेच निर्माण जाताले. थँक्यू राजन बाब, तुमी तुमचो प्रेशियस टायम काडून हांगा येयले आमच्या स्टुडियोन आनी आमकां ही मुलाखत दिली. तुमी आमचे पर्यावरणाचेर खुबशे इश्यू घेतले, म्हादय किंवा कोल जावं किंवा आमचे टायगर रिजर्व हे सगळे विशयाचेर तुमी आमकां आमचे व्हिवरांक कितें एक समाधानकारक अशें आन्सर दिली सगळ्यांक. हांव तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. नमस्कार.
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.